सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माय मोगाचो करायच्या मिसाच्या बलिदानांत आज आमी किरीत भाशेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागतले हांव दिनवासनेचें बलिदान ब्लेस फेर्नांडीस आपले बरे भलायकी खातीर किरीत भाशेन देवाक दिनवासून आपल्या खातीर मागूंक लायता. तशेंच मागुया संपलेल्या पेद्रो मिकी पॉल फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा खातीर देवान ताका सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या परून मागुया. हेजे दिसाक आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता फिलिपिना कार्दोस आमच्या फादर बॉलमॅक्साची आवय किरीत भाशेन तिचे खातीर आमी मागुया. तशेंच मागुया आमचो दिओसेसीचो मादर्न प्रांताचो विकास जेराल फादर रेमेडियोस फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस समोर उमता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालून ही जुट्टी तो सांबाळटा. देवान बरे तरेन ताका उदीक कृपा दिवंक आपली जुट्टी जबाबदारीन तो सांबाळटा तेन्ना उदीक ताचेर कृपा देवान वतो म्हूण आनी बरे भलायकीन ताका राख आनी सांबाळ म्हूण ताचे खातीर मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्या आसूं. बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक पवित्र सभा बागेवन तांकवार मारेचें समर्पण उगडास आमकां करता. किरीत भाशेन आंकवार मारेक देवाक भेटयली. तिच्या आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच देवान तिका विचून काडली आपल्या पुताची आवय जावन. आनी किरीत भाशेन आपल्या आवयची ती आपल्या पुताची आवय जातली म्हूण देवाक जेन्ना उदीक आनी उदीक म्हायती आसली हे उस्तुरेक ताणें सांबाळली मूड पात घातली. हेच्या दिसा किरीत भाशेन आंकवार मारयेक ल्हानूच आसतना आना आनी शुखी आनी देवाक समर्पण केलें. आमचे जिवितान आमी उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत देवाक समर्पण करूंक आमकां खुतखुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. तशेंच आयच्या दिसाक सायबिणीची भेट ह्या गोऱ्याब्यांनी जाता. दाबोली 8 ऑगस्टा अब्रांशीस देवसुआ पिकेन फ्लोरा फेर्नांडीस आनी आल्तो दाबोली वादेसाय जॉन पेरेरा ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां खातीर मागुया. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालून तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण उडकून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर पुदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनवती करात म्हूण सूर पुदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव पवित्र आनी मोगार बापा तुवें कुरपेन बोरलोले बागेवन तांकवार मारेचो आमी आज संतोशान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विणवणी मानून घेवन आमी दिसपोटी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमचीं काळजां तुजे कुरपेचे बोरतेक दिसान दीस उदीक उगडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. जकर्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुबे गायन कोर आनी कुशाल जा. हो पडे हांव येता, तुजे मोदें तिकान करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा
खूब राष्ट्रां सोरेस्पराक एकटवतलीं आनी ती ताजी पोरजां जातलीं. पूण तूं तुमचे मोदें तिकान करून रावतलो आनी डोलबाराच्या सोरेस्परान म्हाका तुजेशीं धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपलें दायज कशें सोरेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजाल्याक आपल्या कासाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सोरेस्परा मुखार ओगे रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र तिकाना तावन उठून येता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. सगळीं बारबोर म्हणुया. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली, सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केलीं ओजापां, पवित्र ओच्चीत सदां ओच्चीत ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. आपली भोक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिणके पिणकेन काकलूत दोया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सोरेस्पोर काळजांत मोनान गोर दोतोल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. पोटवेदारांक सोंदरां वयले शेवटिता, ल्हानविकाक तो माये मोगान वयर काडटा. बुकेलोल्यांक दादूस करता देण्यांनी, ग्रेस्तांक जाल्यार काली करून पोट्टिता. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाड मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकरांक बालगिता. अब्रामाक आनी ताच्या पुतांक दिल्लें उतर विस्वासी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सवें मुरगोडटा. उद्गार. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ बोडतो मा. जेसू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोदली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेसून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची कुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेसू क्रिस्ताचे शुभ बोडतो महानी. मोगाड बाबा भयणी, आयच्या दिसाक आमी आंकवार मारीचें समर्पण हाचो उगडास करता. आंकवार मारीन आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन
ल्हानूच आसतना आपलें जिवीत देवाक भेटयलें. आमी जाणां जुकी आनी आनात तांणी तिका एका मोठांत पाठयली आनी थंय रावून ती दिसपोटी देवाची तुस्त आमी जाणा स्तोत्रां जीं आसात ती दिसपोटी देवाच्या तुस्त गावन ती आपलें जिवीत सारताली, मागण्यांत आपलें जिवीत सारताली. दोन दिसाक सुरवंडार येतलो आनी ताचे येण्याक तयारी करूंक मारिया आपलें जिवीत सारताली. आनी ह्याच्या दिसाक हेच जेसू आमकां तावें करता आनी म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भावा भयणां. कित्याक जेन्ना तिका कोण जेसू कोणी येवन उलो मारून म्हणटा तुजी आवय तुजी भावा भयणां भायर उबीं आसात तुजे कडेन उलोवंक सोदतात, तेन्ना भावा भयणीनो तो असो जबाब दिता, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भावा भयणां. आनी कांय बरीं उतरां जेसू म्हणटा, हात दाखोवन म्हणटा, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भावा भयणां. कोणूय स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कुशी करता जाल्यार, आनी बापाची कुशी कितें? आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें आमी जीव, आमचें जिवीत देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलोवंक, आमचें जिवीत सुर्गीचें राज विस्तारूंक, दोन दिसाक आमी वावरूंक. आनी ह्यो तिनूय वस्तू मारयेन आपल्या जिवितान केले. पयले सद्या तिणें देवाची कुशी आपल्या जिवितान मानून घेतली. दुसरे सुवातेर देवाक मानता तशें आपलें जिवीत तिणें सारलें. आनी तिसरे सुवातेर सुरवंडार संवसाराक दिवन सुर्गीचें राज परगटूंक उदीक ती भागीदार जाली. आमच्या जिवितान पवित्र स्नाना वरवीं आमी देवाच्या ह्या सुर्गीच्या राजाचे वांटेली. दोन दिसाक आमकां हें कार्य आसा. कसलें कार्य? की आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना उदीक आनी उदीक देवाची कुशी करूंक, ह्या संवसारांत जियेतना आमी सुर्गीचें राज विस्तारूंक वावरूंक, ह्या संवसारांत आमी दोन दिसाक जियेता आसतना देवाक मानता तशें आमचें जिवीत जिवंक. तर हेच्या दिसाक आमकांय करपा मागुया. मारयेच्या समर्पणाच्या दिसा आमी उदीक मारये भाशेन खालती जावं, उदीक दुसऱ्यांचे सेवेक आयती जावं, उदीक देवाचें राज विस्तारूंक वावरूंक. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. म्हज्या भावा भयणी, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. कोण वाड्या बापा भाग्योन थांकवार मारये देवा मातेचो उगडास करून आमची मागणी आनी दिनी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजी दयाळ दीस घाल.
आनी आमचे सुर्गीचे आवयचे मजूतीन आमच्याय दिसाच्या जिवितांत आमी तुका मानव शिकोर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं आमची कारजा उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापूत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखाय दोनीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मरेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकांचेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मितां. सोर काळी मनशाताय कितली उप्रिमीत तुजी दोयेडाय. तुजे ल्हानवीक चाकोनीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली. नवसो सुरवंडार मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा स्वर्गांत. तांची वाखाणीक आमचे ताळे मिडून अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्गानी संवसार ओल्या तुज्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयसूर. सर्वेस्पराचे नावी येता बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक विचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खेयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बाबार्थाचो उगूट पोरगोटुया. आनी एकासीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सयतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगाती चोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धरून सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता
त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनात सुरपुद्वेदार बापा सुरबुंदून आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या शे नांव पवित्र शे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी भरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताला आसूं चलयता सासनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराची देवाचे श्री संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. देवाची येवजण आनी देवाचे कुशीक राजी जावंक आपयता वचतो जेसू. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यो तांकवार मारी देवा मातेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलें. ह्या पोसणाची घोटायेन आमचे माये वरवीं तुजी खुशी पाडून स्वर्गात तुजी सासणाची सोडवून भोगूंक आमी तोय आसां. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया T20 पेज नंबर 212 T20.